आजी सिंपल मात्र नाही तितले टेस्टी जेवण आशिल्लें रांदय कशें करचें म्हूण पळय. रांदय म्हळ्यार कसलें विस्तार ना, ओट्टू 10 निमेश भितर जाता. हाका बॅचलर्स रेसिपी म्हणून म्हूण येता. येस, तुमगेले गेस करेक्ट आसा. बटाटाचे पातळ उपकरी. थोडे जण हाका बटाटाचे पॅज उपकरी म्हणून म्हणटाची. आमगेले शेड्रसा कुकिंग चॅनलाक पुरा जनाकय स्वागत. हे बटाटा पातळ उपकर कशें करचें म्हूण पळोवया आमी आतां. हाका एक 2-3 बटाटो लायक करून सम घश्टून ताजे चिकोल आनी काडून 2-3 उदक काडून धुवन घेवच्यो. इत्याक साल पील करून अजवे म्हूण न्हय. बटाटा पातळ उपकरेक साल समेत अशी शिन्नून घाल्यारी ताजी पोरंबोळू विंगडू. पील करून घालून अज म्हूण न्हय, पील साल काणूय कोर येता जाल्यार हाजी फ्लेवर विंगड पळय. अशें आमी पुटक करून धुवन घेतर मागीर कसलें तोंदर ना ताका. आतां हांव सपूर क्युब्स करून शिनून घेतली हांगा. म्हाका पळय ते शिंदिता आसतना हे रांदय करतना म्हाका म्हगेल्या मावा लोडू घासोवच्यो. तांकां भारी फेवरेट आशिल्ले फुडें. रात्री जेतना तांकां सुरय पेज तांणी उकडी पेज जेवना आशिल्लीची. सुरय पेज केले कुडले तांणी मांगेल्या म्हणचे बटाटा पातळ उपकर कर गो म्हणून. मायन ते सान एक बुडकुळ्यारी रान्नी वयर दवरून शिजोवन ते उपकर करचे आशिल्ले पळय. ताजी पोरंबोळू आजीकय आठवत म्हाका. म्हळ्यार म्हगेले बटाट शिनून जालें हांगा. हांव समज 2-3 उदक काडून धुवन घेतले ते. आतां ते बुड्डूताय ताका उदक घालता हांव आनी हांव कुकरान भितर सीटी काडटा. जाय जाल्यार अशी गॅसार शिजोवन घेव येता. आमकोट्टू 10 मिनीट भितर जावका ही रेसिपी नवय बॅचलर्स रेसिपी आहे. त्यामुळे आमकां फास्ट जावका. ते देखून कुकरान भितर दवरले ते बुडचिताय उदक घाले आनी हाका 2 चमचे न्हय 2 तरणी मिरसांग घाल्ले हाका. 2 तरणी मिरसांग आनी हाका जावका जाल्यार तितलें मीठय घालें आनी कुकरान दवरून 3 सीटी काडचे हाका. आमकां एक पंत पळय वेजिटेबल्स कसले आसना घर कडेन की आमी खंय वचून येयले कुडले खंय भोंवन आनी येतना घर कडेन वेजिटेबल्स आनी आसना. तेन्ना आमकां कुडले करूं जेवचें एक रांदप. बटाट केन्नाय आसता घर कडेन तेन्ना फास्ट कोर येता आमी. ओपास विंगड रांदय करूनय बयसुका म्हूण ना. हे आतां लायक करून शिजून आयले. आतां हें उदक विंगड बटाट विंगड आसना. हांवें आतां लायक शिजून आयला पळय हेचे बटाटो. आतां आमी हाका एक सान एक ट्रीक करुया. एक लायक करून मेळणेवचे बटाट पळया शिजला की म्हूण पळय लायक मुद्द शिजला. आतां हाका आळावण घालचें म्हणटाची. आळावणाक मैदा घालयत, गंव पिठा घालयत, तांदळा पिठयेचे घालयत, कसले घालयत. हांव हांगा एक 1.5 चमचे भर मैदा काडला आनी पळय हाका उदक घालून पातळ पेस्ट करून घेवचें. हाका घालता म्हूण ना हें आळावण घालूंक आमी कितली उपकरी पळय केल्ले हांगा ताका वंदून. हाका गूळ जेवचें ना जें गूळ जायना ते लायक करून मिक्स करून हाजे एक पातळ पेस्ट अशी करून घेवचें. आनी हें काण आमगेल्या उपकरे भितरी बटाटा पातळ उपकरें घालचें पळय अशी पातळ पेस्ट केलें हांगा. आतां हांव हें पातळ उपकरें घालता. अशें हांव गॅस जळयला कित्याक म्हळ्यार ते खतखत येतना ते दाट जावन येवचें पळय. घाल्ले आनी आतां पळय एक खतखत येयले कुडलें हें दाट जाता. तशीची हांव हांगा शाण हींग तिंबत घालून हिंगा उदक करून दवरला. हें दाट करचें म्हणून मस्त पीठ आनी किरोन घालून गमशी करून दवरना जे हदर बुका ते पळय पॅज उपकरी म्हणटा म्हळ्यार पळय हांव थोडे जण आतां एक पेजे कलर येयला पळय हेच्या. आतां आमी शाणा हिंगा उदकय घालया हाका वयल्यान. हिंगाचें उदक घालका म्हूण ना फण्णाक हिंगा पिठी घाल्यार जाता. हिंगा उदकय घालें मीठ मिरसांग घालून पळय आतां खतखत येतना घम पुरंबोळ्याचो सूर जालो हिंगाच्यो आनी आमी हाका फण्ण घालया. आतां 2 चमचे नारलेलें तेल हून केलें. नारलेलें तेल हून करून ताका एक अर्द चमचे सासम पटपटायले. बारी सिंपल आसना ही रांदय पळय. सासम पटपटायले कुडले 2 सुकी मिरसांग घाली. सुकी मिरसांग लायक कलर चेंज जाल्ले म्हणटना हाका एक पाती करबेवूय घालून सोडलो. जालें आमगेलें फण्ण रेडी जालें. हें आतां चॉय करून आमगेलें बटाटा पातळ उपकरे वयर घालता पळय. आतांची पुरंबोळ येता जेवणा बसया म्हूण दिसता. अशें हांव शीत वाण घाला सुरय शीत आतां जेवणा बसया. आतां पळय हें मिक्स वेजिटेबलां न्हणचें हें हाका बेस्ट कॉम्बिनेशन. खंयचेंय न्हणचें जाता. सायडा एक चिमटी न्हणचें आसल्यार बारी रुची. बटाट्याचें पातळ उपकर घेवन जेवच्याक आनी सुरय शीत हाका बारी लायक उकडी शीत पशी. हांव सुरय शीत केलां हांगा. आतां ताका मदें वोट्ट करता पळय आनी हाका समज 2 दवलो पातळ उपकर घालता. पास एक दवल घालता. कसो पुरंबोळ येता गो तसो म्हाका आतां तोंडा उदक येता आतां
आतां आमगेले मिक्स वेजिटेबलां नोंदचे पळयाचे हांगा कॉलीफ्लवर तेंडले आंबोली पुराय घालून केलेले हाजी व्हिडियो आमी ऑलरेडी अपलोड केला. ते कशें करचें म्हूण सांगून हांव हाजी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्सान दिता, थंय तुमी चॅक करयेत. आतां पातळ उपकर घेवन ते नोणच्यान पळय कुरकुरी कॉलीफ्लवर हेका मिक्स दवरून जेवका पळयाची आहा भारी लायक जाता ते जेवण विंगड कसलें नाका का. हो व्हिडिओ तुमकां इश्ट जाला वय म्हूण लागता, इश्ट जाला वय म्हूण जाल्यार म्हगेलें चॅनल पुरा जने सबस्क्रायब करा आनी तुमगेल्या फ्रेंड्सांक सांग्या. सगळ्यांकय धन्यवाद.